गोंयांतल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या खात्यांनी बदल केला। अंडर सेक्रेटरीन हे विशींचो आदेश काढलो। नव्यान नियुक्त केल्ले मुख्य सचिव डॉक्टर व्ही कांडावेलू हांचे कडेन वित्त, गृह, खण आणि हेर म्हत्वाची खाती दिल्यात। तशेंच नागरी सेवेंतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्योय बदल्यो केल्यात। पराग नगरसेकार हाची कोंकणी अकादमीचे सचिव म्हूण नेमणूक केल्या, पूण गोवा डेअरीचो अतिरिक्त ताबोय तांचे कडेन उरतलो। दामोदर मोरजकार गोवा रेराचे सचिव जाल्यार गौरी शंखवाळकर हांची अबकारी खात्याच्या अतिरिक्त आयुक्त म्हूण नेमणूक केल्या। वेगवेगळ्या IAS ऑफिसरांकडे आता वेगवेगळी खाती दिलेली आसा आणि तीच खाती खंयच्या IAS ऑफिसरांकडे दिल्या ती तुमकां सांगता। सगळ्यात पयले म्हत्वाचे म्हटल्यार जे आमचे मुख्य सचिव आसा ते डॉक्टर व्ही कंडावेलू IAS ऑफिसर जे आसा तांचे कडेन होम डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट, मायन्स, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक, फॉरेस्ट अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसा। दुसरे जे आसा ते श्री संजय गोयल IAS ऑफिसर आसा तांचे कडेन PWD, अर्बन डिपार्टमेंट, पंचायत, रुरल डिपार्टमेंट आणि ट्रान्सपोर्ट अशी वेगवेगळी खाती तांचे कडेन दिलेली आसा। श्री सरप्रीत सिंग जे आसा IAS ऑफिसर तांचे कडेन वॉटर रिसोर्सीस, एनवायरमेंट, कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्सीस अशी वेगवेगळी खाती तांचे कडेन दिलेली आसा। अरुण कुमार मिश्रा IAS ऑफिसर आसा तांचे कडेन हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हावजिंग, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अशी वेगवेगळी खाती तांचे कडेन दिलेली आसा। पाचवे जे आसा ते प्रसाद लोलयेकर IAS ऑफिसर तांचे कडेन एज्युकेशन, स्कील डेव्हलपमेंट, पावर, मागीर आर्किओलॉजी अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां तांचे कडेन दिलेली आसा। मिस चेस्ता यादव जी आसा तांचे कडेन ट्रायबल वेलफेअर, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस, मागीर पोर्ट आनी रिवर नॅविगेशन अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां तांचे कडेन दिलेली आसा। जाल्यार अशे 6 IAS ऑफिसर आसा तांचे कडेन वेगवेगळी खाती जी आसा ती तांकां म्हणजे दिल्लेली आसा आनी ह्यान फुडें ही सगळी जी खाती आसा ती हे वेगवेगळे IAS ऑफिसर पळयतले। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।